म्हाका तुमी पळोवन अशें म्हणत एक नवी सुरवात तुमी करूंक तयार आसा काय? सर्वेस्पोर हें विचारता. दुसरें म्हटल्यार दावीद पातकान पडलो. दावीद तेन्ना तोंडणे पिरानासलो. तेन्ना तो एक ओत्मीक मनीस आसलो. एकदम सोबीत आसलो. कोणाक तो लागीं घेयनासलो. एक बरो तो झुजारी आसलो. एक बरो तो गीत गावपी आसलो. एक बरे भाशेन तो थिंगासर गितां बरयता तसलो आसलो. आनी एक एकदम बरो तो इश्टूय आसलो. ताजे भितर सगळेंच आसलें तें बरें आसलें. सर्वेस्पोरान जेन्ना दाविदाक पळयला पळय ताजेर तो सारको प्रसन्न जालो कित्याक ताचे इच्छे प्रमाणे चलतालो. आनी तितलेंच न्हय ताच्या जिवितांत राजाच्या रुपान ताका अभिशेक केलो. राजाच्या रुपान ताका स्थापीतूय केलो. ताच्या शेजाऱ्याक पळय जितले पळय देश आसले पळय ते ताजेर केन्ना दाविदाचें जैत व्हरूंक ना. जायते जैत ताका मेवले. सगळेंच बरें आसलें. राजवट ती स्थापीत जाल्या उपरांतूय सगळें सारकें आसल्यारूय तेन्ना ताणें ताचे ओत्मीक जिविताचेर बेपरवा केली. आमचें मोदें अशें कोण आसा काय? तुमच्या जिवितांत सगळें आसा. तुजे कामाचेर पासून तुका बरें आसा. बरो पगारूय तुका मेळटा. तूं भलायकूय न्हय बरो आसाय. तुजे फामिलीची परिस्थिती बरी आसा. शांतेन म्हजें जिवीत आनी मुखार सरत आसा. तुवें कितें केलां आनी तूं कितें करपाचो आसा तें तूं जाणाय. सर्वेस्पोरान तुका शांती दिल्या उपरांत, सर्वेस्पोरान तुका भरपूरचें जिवीत दिल्या उपरांत, सर्वेस्पोरान तुका इतलें बेसांव दिल्या उपरांत, सर्वेस्पोरान तुका स्थिर केल्या उपरांत तुवें कितें केलें तुमी जाणाव? सर्वेस्पोराचेर नदर लावप तूं विसरलोय. मागणें करूंक पासून तूं सारको विसरलोय. पवित्र जिवीत जिवपाक पासून तूं सारको विसरलोय. तुज्या दोळ्यांनी पळय जें पळोवंक उपकारना पळय तें पासून पळोवंक सुरू केलें. तुजीं पावलां पळय खंय पळोवंक उपकारना पळय थंयसर आतां तुजीं पावलां गेलीं. तुजीं सगळीं चिंतनां पासून हिंगा थिंगासर धांवतात. आनी ताचो परिणाम पातकान पडलोय. तुवें पातकी कामां करूंक सुरू केलीं. मनशांक तूं फटी मारूंक लागलोय. मनशाक तूं लुटीत आसाय. माय मोग तूं सारकोच विसरलाय. तूं असलो मनीस जालाय पळय तुका थिंगासर बेस बास म्हणटा पळय ती कांयच ना आतां. हे नवे सुरवात तूं आतां करपाचो आसात म्हजे भावा भयणांनो. आतां आयकात. पूण तरी आसतना सर्वेस्पोर तुमचे जिविताक तें तुमकां बोगसोणें दिवन आपल्याच्या कुरपेन तुमच्या जिवितार एक नवी सुरवात करपाक तयार आसा. दाविदाच्या जिवितानूय अशेंच थिंगा घडलें. पवित्रपणान जिवीत जियेतालो तो. पवित्रपणान राज करतालो पळय तो दावीद. पातकान पडटा आपल्याचें पातक लिपोवच्याक ताणें कोशीश केली. आनी असले कोशिशान ताणें जायतें वायट काम केलें. एकूच पातक न्हय. फकत ताणें व्यभिचार करूंक ना आनी जायत्या लोकांचो जीव पासून ताणें घेतलो. हें सगळें करूनय पासून हांवें कांयच करूंक ना त्या भाशेन ताळो वागलो असो कोण आसा काय? पातकी कामां केल्या उपरांतूय वायट कामां कोत्ता आसतना बायलेक थिंगा फटयताय, घोवाक सारकोच फटयताय, भुरग्यांची बेपरवा कोत्ताय, आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेताय. अशें तूं जियेताय ज्या भाशेन तुका कांयच खबर ना. सारको ओत्मीक कसो. तूं एक ओत्मीक भयण जालाय आनी थिंगासर कोणाक तरी तूं फटयताय अशें जिवीत जियेताय? चोतराय दवरात म्हज्या भावा भयणांनो. चोतराय रवात. दाऊद असलो मनीसूय पातकान पडलो. ताच्या पातकाक लागून ताणें बोगसोणें मागूंक ना. ताजें पातक तो थंयसर लिपयता. ताणें अशें चिंतलें हांवें पातक केलां पळय तें कोणाकूच तें गोमचें ना म्हूण. सर्वेस्पोरान आपल्याचो प्रवादी नातानाक ताजे लागीं धाडटा. राजाक जरी तो सोत कसले तर विचार येयत जाल्यार ताणें तें करूंक जाता. त्या वेळाचेर पळय दावीद सारको वेवेचारान भरलेलो. आपले शेजाऱ्याचे बायलेक तो आपयता आनी थंय सांगाता तो पातक कोत्ता. आनी ते शेजाऱ्याच्या घोवाक कळ्ळो जाल्यार तो ताजे विरूध्द जायत म्हणून पळय ताका गोमत म्हणून तेणें कितें केलें त्या घोवाक तें काबार केलो. असलो पळय वायट तो राजा कितेंय करूंक येता. आनी ह्या पासत नातान प्रवादी ताजे लागीं येवन असो म्हणटा दावीद तुवें पातकी कामां केल्यान. दुसऱ्यांचे तुवें बायलेक आपयलाय आनी तिजे सांगाता तुवें पातक केलाय ह्या भाशेन तेणें सका म्हणोंक ना. सर्वेस्वर आमचो तो सारको ज्ञानी. एक ओपार सांगोन दाविदाक थंय ताका सोत कितें तें सांगलें. पळय ताणें जें पातक केलें पळय ताजें कितें तें ताका दाखयलें. ताणें उपरांत मानून घेतलें. दावीद पळय जो पातकान पडत आसलो पळय त्या दाविदाक ताजें पातक ताका दाखयलें. आनी ताणें तें पातक वळखुपाक आनी ताजें पश्चाताप करपाक थंयचो सर्वेस्पोरान नातान म्हणटा पळय ताका थंयसर धाडलो.
एक ओपार कसो ताणें ताका संदेश दिली, दावीद, तुका कितें तरी सांगोंक जाय. नातान, यो, कितें जालां? तुका कितें तरी सांगूंक जाय दावीद. कितें जालें? एक गरीब मनशा लागीं एक शेळी आसली. ते शेळयेचो तो चड मोग करी. आनी त्या गरीब मनशाच्या कुशीकूच एक गिरेस्त मनशा ताच्या लागीं जायतीं गोरवां आसलीं. आनी ह्या गिरेस्त मनशाच्या घरांत कोण तरी ताजे इश्ट आयले. ताजे लागीं जायतीं पळय गोरवां मेंढरे आसले पळय तातूंतल्यान ताणें एक कातरून तांचे पळय सोयऱ्यांक थिंगासोर ताणें जेवण तयार करूंक जातालें. पूण दावीद, तूं जाणय ते गिरेस्तान कितें केलें? तशें ताणें करूंक ना. त्या गरीब मनशाचे पळय ते एकूच शेळी आसली. आनी तो आपल्याचे ते शेळयेचो जायतो मोग करी, खूब मोग करी तो. ताणें त्या गरीबाची पळय ती शेळी चोरून व्हेली. अन्याय कोत्ता आनी ती घेता. त्या गरीब मनशाक पळय त्या शेळयेचो खूब मोग आसलो, ताचो जीवच कसो तो आसलो. आनी जो गिरेस्त आसलो पळय ताचे लागीं कितलेच गिरेस्तकाय थिंगासोर आसली. त्या गरीब मनशाची ती शेळी तो घेता आनी कातोत्ता. आनी आपल्याच्या घरांत पळय जीं कोण सोयरीं दारां आयलीं तांचे पासत ताणें जेवण दिलें. आयक तूं आतां. ताणें तांकां एक परब दिली. हें तें आयकोन दाविदाक सारकोच राग आयलो. त्या मनशाक तर फकत मरणूच फावो. ताजे लागीं इतल्यो मन जाती आसल्यो पळय तितूंतल्यान ताका कोणाक तरी मारूंक जातालें. ताणें तितूंतल्यान जेवण तयार करूंक वता पूण ताजी ताणें शेळी व्हेली, ताका मरणूच फावो थंयसोर. तेन्ना नातानान दाविदाचें उकोडें पळोवन ताका म्हटलें, तो मनीस तूं. आमचो सर्वेस्पर कितलो व्हडतो पळय ताजे विशीं हांव तुमकां सांगतां. कितलोय व्हडतो तो राजा जावं, ओ कितलोय व्हडतो तो राजकुंवर जावं, हो घोडेक तो राकोस कसो एक मनीस आयत. तांणी केला पळय ती पातकी कामां, तांकां पळय ती मानून घेवपाक कोत्ता पळय तसलो सर्मेस्तर ताजे कडेन आनी व्हडतो कोण आसा तुमी सांगात? एक ओपार सांगोन ताणें दाविदाक थिंगासोर शिटकावणीचो संदेश थिंगा पावयलो. सर्वेस्परान ताका सांगलें, जेजू क्रिस्त एक व्हडतो प्रचारक. तो असलो प्रचारक पळय ताणें देवरबेलाचे जो संदेश दिलो. ओपार सांगोन ताणें ताका सांगलें तें कारण तुमी जाणा कित्याक तें? लोकांक तें सोजमीकाय मेळच्याक त्या पासत ताणें म्हटलें. इंग्लंड देशांत रावता पळय ते एक एकदम व्हडतो पळय प्रचारक, ताचें नांव चार्ल्स स्पर्जन. ताका अशें म्हणटाले, प्रिन्स ऑफ प्रिचर्स. म्हटल्यार सगळे जे प्रचार करता तांचे सगळ्या वयल्यान तो हो उत्तम आनी तो इतलो फामाद जाल्लो. असल्या ह्या व्हडत्या प्रचारकाक इंग्लंड देशान कितें केलें तुमी जाणा? ताका इंग्लंड देशांतलो भायर उडयता. इतलो बरो, इतलो व्हडतो प्रचारक आनी इंग्लंडांत इतले व्हडते व्हडते लोक रावता ते. आनी ते व्हड आसले पळय ते लोक ताका धांवडायता. अशें म्हणलें की ताका देवाचें उतर प्रचार करूंक येयच ना. तो जाला देवाचें उतर नोकोच. मनशांक जाल्यार आपल्याचे मनाच्यो त्यो काणयो सांगोन, अशें कावळ्यांच्यो खबरो सांगोन तांकां तो आकर्शीत करता अशें म्हणटा. चार्ल्स स्पर्जनाक ह्या भाशेन लॉजेक घातलो. त्या दिसांनी तेन्ना जे न्यूजपेपर आसले पळय तातूंत थिंगासोर चार्ल्स स्पर्जना विशीं जायते थिंगासोर बरयल्लें आसा. कितें कारण तुमी जाणां? चार्ल्स स्पर्जन जेन्ना केन्ना पळय देवाचें उतर वांडटालो आनी ताचें उतर सारकें सोंपें तो सांगतालो आनी जायते ओपारी घेवन तो थंयसर प्रचार करी. कित्याक जीं आयकतात पळय तांकां सोंपेपणी तें सोजमोंक आनी तांचे काळजान मागीर तें सुदारप हाडप. कित्याक ताजें उतर पळय जें आसलें तें तेंच्या काळजाक सारकें तोपतालें. कितें परिणाम जालो? ताका प्रचार करूंक येयना म्हटलां. ताका उतर प्रचार करूंक जायना अशें थिंगा म्हटलें. पूण तोच थंयसरलो चार्ल्स स्पर्जन आयज आख्खो समाज ताका कितें म्हणून उलो मारता? प्रिन्स ऑफ प्रिचर्स. ताचो अर्थ तुमी जाणा कितें म्हणटा पळय? जे प्रचारक आयज पासून आसा तातूंतल्यान सगळ्याकीन व्हडतो हो प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन. सगळ्याकीन बरो पळय प्रचार करपाची पळय ती वाट तुमी जाणा कितें ती? ओपार सांगोन प्रचार करप. आनी ह्या संवसारांत पळय जितले कोणें शर्मांव सांगलां पळय ताचेकीन सगळ्याकीन व्हडतो पळय तो जेजू क्रिस्त. जेन्ना कितें तो पळय शर्मांव सांगता तेन्ना तो वेंचून काडटालो ओपार आनी थिंगा उपरांत मागीर तो प्रचार करी. मातूयेचें शुभ वर्तमान आमी पळयता. आतां आमी मुखार सरया. मातूयेचें एक शुभ वर्तमान 13 हांगसर 3 लायनी आसा. आतां त्यो आमी वाजुया. ह्यो सगल्यो खबरो जेजू क्रिस्तान थिंगा ओपारी वरवीं सांगली. आनी ओपार नासतना तो तांकां कांय सांगो नासलो.
म्हणल्यार कितें जेजू क्रिस्त पळय जेन्ना उलयतालो पळय तो ओपारी सांगाता तो उलयतालो लोकांक सोजमिका मेवची पळय ते भाशेन प्रचार करी. आतां पळय वो राजा दाऊद जो पळय थिंगासोर पातक कोत्ता पळय ताणें थिंगासोर वायट केलेलें आनी ताका सारकें करच्याक नातान येवन ताका थिंगासोर सारकें नीट सांगोना. ताणें ताका एके ओपारी वरवीं ताजें पातक दाखयलें आनी ताजे परिणाम तें कितें घडलें. दाविदाचें जिवीत सारकें उक्तें जालें. म्हज्या भावा आनी भयणांनो, आमचें मोदें अशें कोण थिंगा आसा काय? फाटल्या वर्सांनी हांवें जायतीं वायट कामां केल्लीं. फाटल्या दिसांनी हांवें जायतीं थिंगा वायट कामां केल्यान. म्हज्या घोवाक हांवें फटयलो आनी दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरलो. म्हजे बायलेक हांवें फटयलो दुसरे सांगाता हांवें थिंगा संबंद दवरलो. हांवें वायट संबंद दवरले आनी हांव पातकान पडलां. काजार करिनासतना हांवें तांकां फटी मारून त्या चेड्या बरोबर वा चेडवा बरोबर वायट थिंगासोर केलां. हांवें पातक आदारलां. अशें म्हणपी आमचे मदें कोण आसा काय? हांव तुमकां एक बरी खबर सांगूंक सोदतां ती कितें काय? आयच्या दिसा जोरी तुमी तुमचें जिवीत सर्वेस्परा जेजू क्रिस्ताक तुमी सोंपयत जाल्यार सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त तुजें जिवीत तें सारकें नवें करच्याक तयार आसा. दावीद थंयसर पातकान पडलोलो. नातानान एके ओपारी वरवीं ताका तें दाखयलें. आनी संपूर्ण तोरेन ताणें आपल्याक थिंगा भेटयलो आनी म्हणलें हांवच तो पातकी मनीस. हांवच तो पातकी मनीस अशें ताणें मानून घेतलें. पातक ताणें मानून घेतलें. तेन्ना ताका नातानान म्हणलें वय तुवें तुजें पातक मानून घेतलां. जे सर्वेस्परान तुका पळय मरणाचें फॉर्मान दवरलां पळय ताका तेणें तें कॅन्सील केलां. तुवें तर मरोंक फावो आसलें. पूण तो तुका मरोंक दिना. तो तुका बोगसणें दिता आनी तुका जिवोंक दिता. म्हज्या भावा भयणांनो आयकात. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा दाविदान त्या दिसा उपरांत एक नवें जिवीत सुरू केलें. कशें? उरायाची बायली घेतल्या उपरांत तेज्या उपरांत तो आनी खंयचे बायले कोणें ताजे लागीं वसोंक ना. ताणें थंयसर एक नवें जिवीत सुरू केलें. हें नवी तुमची सुरवात. तुमची एक नवी जिविताची सुरवात जावच्याक सर्वेस्पर आशा दवरता. तूं कितलोय पातकी मनीस आसो जाल्यारूय तुवें कितलीं पातकी कामां केल्यार जाल्यारूय फाटलें जिवीत पळय तें आनी तें फाटीं तुवें केलां पळय तितलें तुवें तुजे जिवितान करूंक उपकारना पळय तसलीं कामां तुवें केल्यां. तरी आसतना सर्वेस्पर तुका बोगसणें दिवच्याक तयार आसा आनी तुजी ती नवी सुरवात ताजेर तो कुरपा देंवयचो आसा. होच तो आमचो सर्वेस्पर. तो तुका एक नवो मनीस करूंक सोदता. तुका जिविताचें तो दान दिवंक सोदता. हे निर्णय पळय तो तुजोच जावन आसा. त्या दिसा दाविदान पळय पश्चाताप केलो. ताणें थंयसर एक नवो प्रवास सुरू केलो आनी ताजे उपरांत फाटीं वळोन आनीक पडोंक ना. दुसरे वस्तोरेक आनीक तो थिंगा पडोंक ना. आनी आमचे मदें कोण आसा काय ह्या भाशेन तो एक नवी जिवीत जिवपाची तो आशा दवरता. जोरी तो तूं इच्छा दवरताय सर्वेस्पर सारकोच तयार आसा एक तुका तें नवें जिवीत दिवच्याक. तिसरें म्हणल्यार हो धांवता तो वो एकलो थंयसरलो प्रचार करपी. ताचें नांव कितें? जोनास. जोनास तुवें निनेवे वयचें पडटलें. कितें कारण थिंगासर पातक वाडलेलें आसा. हांव तांचेर खास लावचो आसा आनी तांचेर खास लावचे आदीं तूं थिंगासर वच आनी तांकां शिटकावणी दी. हांव तांचेर खास लावचो आसा पूण ती शिटकावणी आयकोन ती घोडयेक सुदरत. घोडयेक तांचे भितर बदल जायत. जोनास तूं वच. तूं वच आनी म्हजी सेवा कर. तूं वच आनी थंयसर म्हजो प्रचार कर. म्हजे शिटकावणीचो प्रचार कर अशें म्हणटच थिंगासर जोनास निनेवे वयचे बोलदेक थिंगासर पत्तें तो तार्शीश वचोंक सोदता. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? सर्वेस्पराचें आपोणें तुज्या जिवितार आसा हें म्हणोन तुका सर्वेस्परान आपयला. सेवा करच्याक प्रचार करच्याक तेतूंत भाग घेवच्याक. तुका खंयचे तरी एक टिमीन जॉयन जावपाक सांगलां आसतलें ओ फूल टायम तुका थिंगासर सेवा करच्याक तुका थिंगा आपणयला आसत. ओ कोणाचे सेवेन थिंगासर आदारक तूं जावपाक थिंगासर तुका तशें आपयलां आसत. सर्वेस्परान तुका सेवा करपाची जबाबदारी केली पूण तुवें कितें केलें? सर्वेस्पराची सेवा ती कुशीन दवरून तूं पळय तुका जाय ते भाशेन थिंगासर पुरें कोत्ताय. सर्वेस्परान खंय तुका धाडला पळय थिंगा तूं वचूंक सोदिनाय. खंय रावंक सांगलां पळय थिंगा रावनाय. थंय प्रचार करूंक सांगलां पळय थिंगासर तूं प्रचार करिनाय. तो आपल्याची योजना कोत्ता. आपलो तो प्रवास कोत्ता आनी आतां न्हिदला. कितें घडलें? तुफान आयलो आनी पडलो. शेवटाक कितें घडलें पळय जोनासाचे पळय तारवान मनीस आसले तांकां जोनासाक उखलून भायर उडोवचो पडलो.
जेन्ना तो सोकला पडत आसलो सोर्वेस्पोरान, त्याच दोरयांत एक व्हडतें नुस्तें तयार केलें. ताका सोकला जोनसाक उडयताच थिंगास तो एका नुस्त्यान गिवलो. नुस्त्याच्या पोटान पावतोच जोनसान प्रचताप केलो, सोर्वेस्पोरा, हांवें व्हडतें पातोक केलां. सोर्वेस्पोरा, हांव एक प्रचारक, पूण तूं सांगता पळय तें प्रचार करचे बोलदेक धांवोन गेलो. ताचो परिणाम कितें जालें पळया. आतां हांव ह्या नुस्त्याच्या पोटान येवन फसलो. ताणें प्रचताप केलो. आमचें मोदें अशें कोण आसा काय? सोर्वेस्पोरान म्हाका वेंचून काडला. सोर्वेस्पोरान म्हाका सेवा करूंक आपयला. सोर्वेस्पोरान म्हाका प्रचार करूंक आपयला. पूण म्हाका सोर्वेस्पोरान जें काम दिलां पळय तें सोडून हांव म्हाका जाय त्या कामा फाटल्यान धांवत आसा. फाटल्या दिसांनी हांव फकत कोत्तालो पळय तें हेंच. आनी ताचो परिणाम कितें जालो आसा, म्हाजे जिबीत सारकें पिड्यार जालां, हिंगा थिंगासोर पडलां. हांव जालां एका मोडांत सांपडलां. म्हजे आसता ते सोरभोंवती लोकांक त्रासान घालता. हांवें म्हज्याच फामिलीक खूब त्रास दिल्या, जाल्यार आयक. सोर्वेस्पोर तुका आनी एक संद दिता. तूं यो. जोनास, हांव तुका आनी एक संद दिता. आपल्याचें जिवीत तूं परतून नवें कर. पश्चाताप केला पळय ते जोनसाक सोर्वेस्पोरान आनी एक संदी दिली. जोनसान आपल्याची ओत्मीक प्रवास परतून तो सुरू करता आनी त्या व्हडल्या नोगरांत निनेवेन तो आतां वेता. ताणें सोर्वेस्पोराचें उतर प्रचार करपाक आतां सुरू केलें. निनेवे शारांत ताणें जो प्रचार केलो पळय ताचें तें कारण सगल्या लोकांनी सोर्वेस्पोराचें आयकलें आनी ते पश्चाताप करूंक लागले. ते सगळीं आपल्याचे दिमयेचेर आयलीं आनी तांणी तांच्या जिवितांत एक व्हड बदल हाडलो. ताणें तो आज्ञा पाळली. सोर्वेस्पोरान पळय जें तुका आपोणें दिलां पळय, तूं तर तें मानून घेताय जाल्यार जायत्यांचें जिवीत बदलतलें. सोर्वेस्पोर तुका आनी एक संदी दिवंक सोदता. तो धांवोन गेल्लो. सोर्वेस्पोराकन पयस गेल्लो. तर थंयसर एक व्हडतें तुफान आयलें. हो हिंगा थिंगासो शेंवटलो. सोर्वेस्पोर तुका एक नवी सुरवात दिता. ताचें कारण कितें? आनी एक संदी. तो तुमकां आनी एक चान्स दिता. तूं ताजी सेवा करच्याक. सोर्वेस्पोराचीच सेवा करच्याक. ताची तूं एक गोवाय जावच्याक. ताच्या हातांत तूं एक हत्यार कशें आसोंक. बरी खबर सांगचे खातीर तुमकां आनी एक संद दिता. तुमी तें मानून घेतले काय? जोनसान तें मानून घेतलें. ताणें आपल्याची ओत्मीक यात्रा आनी प्रचार करपाक थिंगासो सुरू केलो आनी ताचो परिणाम कितें जालो? व्हडतीं कामां जातलीं. तुमच्या जिवितांत तुमच्या वरवीं सोर्वेस्पोर तुमच्या वरवीं व्हडतीं कामां करतलो. तो तुमच्या वरवीं तुमच्या शेजाऱ्यांक थिंगासर रावता पळय त्या सगळ्या लोकांक तुका एक बेसांवाचें कारण करूंक सोदता. तुमचें जिवीत हे नवे सुरवातीन. तूं सेवा करपाक, देवाची प्रचार करपाक तूं ताका सोंपय. आनी शेवटाक भियेता तसलो मनीस, हांव आतां मरतलों. सगलो लोक तुका सोडीत पूण हांव तुका कदींच सोडचना ह्या भाशेन पेद्रून म्हणलेलें. तोंडाक येता पळय ते उलयतालो असलो पेद्रू आसलो. जेन्ना ताणें सैनिकाक पळयला पळय, ताणें थिंगासर मागीर कितें केलें तुमी जाणाव? तो पळोवन गेलो. जेजू क्रिस्ताक सोडून पळोवन गेलो. जेजू क्रिस्ताक पळय धरून वताले पळय तेन्ना जीव दिवचो पडटलो जाल्यार जीव दितलो म्हणटालो पळय तो असलो हो पेद्रू बिजूड जालो आनी तो पळोवन गेलो आनी पयस सावन थंयसर. जेजू तो ताणें पाटलाव केलो असलो कोण आमच्या मदें आसा? जेजू क्रिस्ताक मानल्या उपरांत, जेजू क्रिस्ताक आपणायल्या उपरांत, बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत ताचे विशीं तुका सांगपाक हिंमत ना, ताचे विशीं तूं दुसऱ्यांक सांगोंक सोदिनाय. थंयसर तुजें नांव दुसरें कोणें आनीक दुसरें नांव आनी कोणें दुसरें नांव खूंय तुजें नांवच बदल्ल्यान. कितलीं वर्सां पासून ह्याच भाशेन भियोन तूं जियेतलो तूं म्हाका आयक. शेक्सपियरान अशें म्हणलेलें, जो बिजूड आसा पळय तो सदांच मरता. पूण जो बलिश्ट आसा पळय तो आपल्या जिवितांत फकत एकूच फावट मरता. जरी तूं बिजूड जाल्यार दर एका दिसा मरत आसतलोय. तुज्या बाबतींत तुजो मोग करता पळय ते जेजू क्रिस्ताचे बाबतींत तूं जेकीन सुबेज मोग केला पळय तो जेजू क्रिस्तान. तुजे भितर ती गोठाय नासतना तूं दर एका दिसा भियोन मरतलोय. त्या पासत म्हणटा भियोन सारकी जीव गेलो. कितें म्हणटात? भियोन सारके जीव पासून गेलो. भियेत आसा म्हणून थिंगा जीव वयताच न्हू. बिजूड हो पेद्रू. पूण त्याच पेद्रूक सोर्वेस्पोरान आनी एक संदी दिता. जेन्ना पवित्र आत्मो पेद्रूचे देंवन आयलो पळय तो पेद्रू त्याच लोकांच्या मुखार उबो रावलो ते कोण पयस वयतालो. जेजूचो पाटलाव करी पयस रावोन. वय तोच पेद्रू.
त्याच जेरुसलेम नगरांत सगळे इस्रायलीचे पोरजे मोदें तो थंयसर उबो रावलो. ताणें म्हटलें, त्या जेजू क्रिस्ताक तुमी खुर्सार लायला. आमी त्याच जेजू क्रिस्ताचे सेवक. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर प्रचार करचे खातीर आमीच पळय ते वेंचून काडलेलीं आयदोणां. सारकी हिम्मत धरून ताणें जेजू क्रिस्ताचे प्रचार केलो. सारके गोठायेन ताणें प्रचार केलो आनी ताचो परिणाम कितें घडलो? त्या एकाच दिसा 3,000 लोकांक तांचें तारोवण जालें. हो पेद्रू आतां कोण जालो थंयसर देवाचो प्रचार करपी जालो. हो जेजूचो पाटलो पयसान करतलो. घोडेक तुमी तुज्या फाटल्या दिसांनी तूं पेद्रू भाशेन थिंगासोर फाटीं सरलो आसतलो. तूं पेद्रू भाशेन थिंगासोन पळोवन गेल्लो आसतलो. सर्वेस्पराच्या आजीरपणांतल्यान तूं पयस गेलो आसतलो, पूण तुका नवी सुरवात करपाक सर्वेस्पर दिता. ताज्या पासत एक बरें जिवीत तूं जियोवच्या खातीर. हिम्मत धरून हांव सर्वेस्पराचो पूत म्हूण ह्या भाशेन म्हणूंक सर्वेस्पर तुका आनी एक संदी दिता. तूं हें मानून घेतलो काय मानून घेतलो पळय तो पेद्रू, एक पॉवरफूल प्रिचर तो जालो. तो बदल्लो. कोणाक खबर आसली सर्वेस्पर तुका एक नवें जिवीत दिता, एक बरें जितीन जिवपाक. तो तुजेर तुजे कुरपा देंवयता. तुका पेद्रू भाशेन तूं बदलून तूं मुखार सरोंक जावो. जोरी तर तूं तुजें जिवीत सर्वेस्पराक समर्पीत करीत जाल्यार तुका नवी सुरवात करपाक सर्वेस्पर आनी एक संदी दिता. सर्वेस्पराची कुरपा देंवोवन तुका पेद्रू भाशेन ताज्या हातीन तूं एक बळीश तीर कसो सर्वेस्पर तुका उजार करतलो. मोजसान चूक केली पूण तरी आसतना सर्वेस्परान ताका आनी एक संदी दिली. दावीद थिंगासोर पातकान पडलोलो. सर्वेस्परान ताका आनी एक संदी दिली. जोनस थिंगासोरान पळोवन गेल्लो. सर्वेस्परान ताका आनी एक थिंगा संदी दिली. पेद्रू सारको भिक्षूड जाल्लो. सर्वेस्परान ताका एक नवी सुरवात दिली. ताचेर आपल्याची कुरपा देंवयली. आयज जरी तूं मोजेसा भाशेन वायट काम करी घडयत, दाविदा भाशेन तूं पातकान पडला जायत, जोनसा भाशेन तूं सर्वेस्परान पयस धांवला जायत, पेद्रू भाशेन तूं सारको बिजूड कसो जियेताय, पूण सर्वेस्पर तुका आनी एक संदी दिता. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? सर्वेस्परा ती संदी म्हाका जाय. ती संदी म्हाका जाय. आयज हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पीत करता. एक नवी हांव सुरवात करूंक सोदता. एक नवो मनीस कसो एक नवी सुरवात करच्याक हांव मुखार सरोंक सोदता. जरी तूं अशें म्हणटाय जाल्यार तूं जंय खंय आसाय, तूं आतां दिमयेचेर यो. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, तुवें आमकां नवी सुरवात करपाक आमकां संदी दिल्या. तुजे वर्ते कुरपेन तुवें आमकां थिंगासर दोळ्या दाखयल्या. आमी आमच्या चुकींतल्यान भायर सरोन एक नवी सुरवात, एक नवें जिवीत आमकां करूंक सोदता हांव. आमचे पातकी कामांतल्यान आमी भायर सरोन पश्चाताप करून जिवितांत पवित्रपण आपणावन एक शुद्धता धरून एक नवें जिवीत सुरू करता हांव. तुवें आमकां सेवे पासत आपयल्या, पूण आमी तें मानूंक ना आनी आमी परतेंच थिंगासर दुसरे वाटेन पळोवन गेलीं. आनी त्या पासत आमचे जिविताचेर तुजें बेसांव ना हें आमी आमचे फाटले जिवितांत पळयलां. आयज म्हज्या बापा, आमी तुका तुजी सेवा करपाक परतून आमचें जिवीत भेटयता. सारकें भिरांतीन तें जिवीत जियोंक. अशें तुवें आमकां जियोंक आपोवंक नाय. आमकां बेजोडपणाचें तुवें आत्मा दिवंक ना, पूण आमकां गोठायेचें आनी मोगाचो आत्मा दिलाय. आमकां तुवें सेल्फ कंट्रोलाचो आत्मा दिलाय. हें सोत आमी तें मानून घेवन म्हज्या बापा, पेद्रू भाशेन आमी पासून पश्चाताप करून तुज्याच बोलान, सारकें त्या बोलांत बरोवन, ज्या भाशेन पळय तो तुजो सेवक जालो, ज्या भाशेन तुजे पासून तो उबो रावलो, त्याच भाशेन आमी पासून तुका आमचें जिवीत समर्पीत करता. आमचें नवें जिवीत आमी सुरवात करता. आमकां तूं मानून घे. आमचें हें नवें जिवीत आमी सुरवात करता. आमकां तूं मानून घे. हें नवें जिवितान एक नवें काळीज घेवन मुखार सरच्याक तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत,
नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय तें पातकाचें ताका बोगसोणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताचो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें ह्या भाशेन मागणें करचें. जें सत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताची सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्ता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.